गोय नौदळ तळावयल्यान पाकिस्तानाक गुप्त म्हायती पुरवण करपाच्या संशयावेल्यान उत्तर प्रदेश एटीएसच्या पथकान एकल्याक अटक केली। पाकिस्तानाच्या ISIक म्हायती पुरवण करपी ह्या मनशाचे नाव राम सिंग, पिराय 31 वर्सां, मूळ गोरखपूर, प्रिपाईज रामवापूर गांवचो। गोय नौदळ तळाचेर तो काम करतालो। गोय नौदळावेल्यान फोटो काडून तशेंच हेर म्हायती पाकिस्तानाच्या ISIक पुरवण करपाच्या संशयावेल्यान ताका अटक केल्या। भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121 खाला ताचेर गुन्हो नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशेच्या शेल्पे वाठारांत सोमारा सांजे दोगा भाव भयणीचेर घरांतल्यानीच जीव घेणो हल्लो केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संपूर्णाक चोडणकर आपल्या प्रॉपर्टीन आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाचो पडिल्लो आंबो काडपाक गेल्ले तेन्ना ताचेर ताच्या शेजारा रावपी घरच्यांनी हल्लो केलो। संपूर्णाक वाटोवपाक गेल्लो ताचो भाव साईश चोडणकराचेरूय ताणें जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यान दुखापत जाल्ल्या दोगांय भाव भयणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। कोंकण रेल्वेक रेंटअप बायक आनी कार तशेंच पोंड हॉटेल सुरू करपाक दिवचे नात। गरज पडल्यार रस्त्यार देंवतले तशेंच विधानसभेंतूय हो प्रश्न मांडटले। गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगले। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीनूय हाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी विजयान केल्या। मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत विजय सरदेसाय उलयतालो। पावसान पणजे बुडटलीच असो दावो करीत राजधानी पणजेन डेंग्यू, मलेरिया सारखी दुयेंसां पातळपाची भिरांत ॲडव्होकेट कालूस फॉरेरान उक्तायला। पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडेन घातिल्ले सिमेंट परतून फोडपाक लागला। स्मार्ट सिटी इंजिनियराच्या पदवीचेर ॲडव्होकेट कालूसान दुबाव उक्तायला। स्मार्ट सिटीचे काम पळयल्यार पयशे लुटपाचो व्हड घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप ॲडव्होकेट कालूस फॉरेरान केलो। मडगांव पालिकेच्या सगळ्या प्रभागांतली पावसा पयलींची कामां पुराय जाल्यात। पावसा पयलींच्या कामां खातीर दर वर्सा खासा निविदा काडटाले, मात अंदू वर्सा पालिकेच्या कामगारां कडल्यान पावसा पयलींची कामां करून घेतली। उरिल्ली बारीक सारीक कामां मे म्हयनो सोंपच्या पयलीं पुराय जातली अशें मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। तशेंच पालिकेच्या इमारतीच्या नूतनीकरणा खातीर मंजुरी मेळ्ळा। कांय दिसां भितर निविदा काडटले अशें ताणें सांगलें।
गोंयांत वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको नियंत्रणात हाडपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। हे मागणेचे निवेदन काँग्रेस आमदार कालूस फर्रान पुलीस महानिरीक्षकाक दिले। पुलिसांची गस्त वाडोवची अशी मागणी कालूसान ह्या वेळार केली। तशेंच कांय सुवातांचेर सीसीटीव्ही कॅमेराज बसोवपाची मागणी तांणी केली। निरंकाल ते बेतोड्या मेरेन वीज पुरवणी खातीर व्हड फोंडकुलां काडल्यात। हाका लागून रस्त्यांचेर यो वच करपी लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात। ह्या फोंडकुलांनी गोरवां लेगीत पडपाची घडणूक घडल्या। रस्त्याचेर अपघातूय घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। देखून संबंदीत खात्यान हाचेर दखल घेवची म्हूण थळाव्यांची मागणी। गणपती करपाक लागपी चिकण माती मेळप आता कठीण जाल्ल्यान दिवचल वाठारांतले मुर्तीकार हुसक्यांत आसात। फुडाराक ही समस्या गंभीर जातली अशें कांय मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा। सध्या मेळटा ती चिकण माती जाय तशी मेळना अशें मुर्तीकारांचें म्हणणें। पावस लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारा सयत मये वाठारांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी चिकण माती हाडपा खातीर मुर्तीकारांची धांवपळ चालू आसा। मये सयत दिवचल तालुक्यांत जवळपास 100 चित्रशाळा आसात। चडशा चित्रशाळांनी सध्या चिकण माती हाडल्या लेगीत दिवचलच्या पोड्डे वाठारांतल्या शेतांत मेळपी चिकण माती मुर्ती करपाक जाय तशी ना। वेल्यान म्हारग आसा अशें मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा। फेसबुक आणि इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्माचे अल्गोरिदम नेणट्या भुरग्यांच्या असुरक्षिततायेचो फायदो घेवन तांकां व्यसनी करतात। हाचे भायर फेसबुक आणि इंस्टाग्राम भुरग्यांक हिंसाचार, द्वेषपूर्ण भाशण आणि लैंगीक अशे कंटेंट दिता असो आरोप युरोपीय संघटनेन करीत चवकशी सुरू केल्या। फेसबुक वा इंस्टाग्राम प्रोफायल तयार करपा खातीर भुरगीं पिरायेच्या सत्यापनाचें पालन करता काय ना हाची चवकशी युरोपीय संघ करतले। उपरांत अयोग्य सामुग्री आडोवपा खातीर साधनाचो योग्य वापर जाता काय, ते भायर नेणट्या भुरग्यां खातीर तयार जाल्ली डिजिटल सेवा कायदो नेमांक पाळो दिता काय ना हाची चवकशी करतले। कंपनी दोशी जाल्यार संवसारीक येणावळीचे 6% दंड भरचो पडटलो। मजगतीं मेटाच्या मतान हे आरोप निराधार आसात। तांच्या मतान ते भुरग्यांचे सुरक्षे खातीर 50 परस चड साधनां आनी रणनीती तयार करतात। 1 दशक सावन प्लॅटफॉर्म सुरक्षीत दवरपाचो तांचो यत्न आसा। भारताचे आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची मंगळारा 33वी पुण्यतिथी मनयली। ते निमतान गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन मंगळारा सकाळी राजीव गांधी हांकां श्रद्धांजली ओंपली। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे पदाधिकारी तशेंच हेर वांगडी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले। सगळ्यांनी एकवटान रावचे असो संदेश ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन दिलो।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. पावसाक लागून कला अकादमीन जी गळटी सुरू जाल्या ताचेर पुराय म्हायती घेतले बगर हांव उलोवचो ना. कला अकादमीच्या वांगडी सचिवाक हांवें योग्य ते आदेश दिल्यात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. एअर कंडिशन यंत्रणेच्या कामाच्या दर्जाची म्हाका कसलीच म्हायती ना अशें ताणें फुडें म्हणलें. आयतारा पावसाक लागून कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्या पाक्यांतल्यान उदक येवपाक लागलें. हाका लागून कामाच्या दर्जा विशीं विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपरासतना ऑडिटाची मागणी केली. कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामा खातीर हाचे पयलीं मंत्री गोविंद गावडे हांचेर खर टिका जाल्या. हांवें कला अकादमीची गळटी पळोवणी करूंक ना, पळोवणी करून पुराय म्हायती घेतले उपरांतूच हांव उलोवपाक शकतलों अशें ताणें सांगलें. नवे शिक्षणीक धोरण ह्या वर्सा फकत 9वे खातीर लागू करतले. फुडल्या वर्सा 3रे, 6वे आनी 10वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रम लागू करतले. जाल्यार 2027-28 मेरेन सगळ्या यक्तांक खातीर अभ्यासक्रम लागू करपाचो उद्देश आशिल्ल्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकारान सांगले. 3रे, 6वे आनी 10वे खातीर नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण फुडल्या वर्सा अभ्यासक्रम लागू करतले अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकारान सांगले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार भाशेची सक्ती आसची ना. विद्यार्थ्यांक खंयची एक विदेशी आनी 2 भारतीय भाशा घेवपाची मेकळीक आसतली. पर्यटक प्रवासी येरादारी करपा विशीं कसलेच तरेचो परवानो नासून लेगीत निश्काळजीपणान बोट चलोवन स्वता सयत बोटींतल्या 26 जाणांचो जीव धोक्यान घाल्ले खातीर हार्बर पोस्टल पुलिसांनी नेरूल पॅराडायज बोटीचो ऑपरेटर अभिषेक राठोड हाचे सयत धनी वासुदेव कळंगूटकार हांचे आड गुन्यांव दाखल केला. हे विशीं हार्बर पोस्टल पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षक प्रितेश गोवेकर फुडलो तपास करतात. पणजे वर्सावळी प्रमाण बुडची न्ही म्हणून पणजी महानगरपालिकेन मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन सांतिनेज आनी ओव्वरे खाडींतलो गाळ बेगिनात बेगीन उसपवपाचो अशी मागणी केल्या. तशेंच मिरामार भागांत उदक साचता ते बंद जावपाक मिरामार ते कांपाल खेळा खात्या मेरेन नवीन गटार करपाची मागणी पणजी महानगरपालिकेन सरकारा कडेन केल्या अशी माहिती कमिशनर क्लेन मदेरान गोमंतक टीव्हीक उलयतना दिली. रोखडोच येवपा आशिल्ल्या मान्सूनाक तोंड दिवपा खातीर पणजी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांत येतल्या गटारां उसपुपाचें काम 90% पुराय जाला अशें ताणें सांगलें. पूण जो पर्यंत वयलीं कामां जायनात तो पर्यंत पणजे बुडपाचे प्रकार थांबतले काय ना तें सांगप शक्य ना. ओवरे खाडीच्या तोंडार माती साचल्या जाका लागून पावसान पाटो बुडटा.
हो गाळ काडटकीच पाटो बुडपाचे प्रकार थांबतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. दिवचल पालिके वतीन सध्या शारांत प्री मॉन्सून कामां नेटान चालू आसात. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान ही कामां वेळान पुराय करपाची मोख पालिकेन दवरल्या. ह्या कामां खाला सध्या पालिकेच्या 14 वॉर्डांत गटारांची साफसफाई आनी हेर कामां चालू आसात. लोकसभा वेंचणुकेक लागून प्री मॉन्सून कामांक अंदू मातसो कळाव जालो. तातूंत आडवेळ्या पावसाक लागून अडचण जाली अशें पालिकेचें म्हणणें आसा. प्री मॉन्सून कामां करपा खातीर पालिका प्रशासन खात्यान 7 लाख रुपया निधी मंजूर जाला अशी माहिती मेळ्ळ्या. शिरगांवचे श्रीदेवी लयराई जात्रे निमतान पेटपी होमकाणाक लागून प्रदूषण जाता असो संदर्भ दिवन म्हापशेचे एक तरणाटेन आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मिडियाचेर घाल्लो. हे विशीं दुबावीत तरणाटेक अटक करची अशें म्हणीत मंगळारा 21 तारखेर परत देवीचे दोंड आनी भक्तांनी म्हापशे पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडलो. दुबावीत तरणाटेक अटक जावंक ना जाल्यार असनोड्या रस्तो आडावन कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी मोर्चा करप्यांनी ह्या वेळार पुलिसांक दिली. मंगळारा सुमार 11 वरांचेर श्रीदेवीचे भक्त पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ले. तांकां पुलीस स्टेशनाच्या दारार आडायले. तांतल्या कांय मेजक्याच लोकांचे शिष्टमंडळाक भितर सोडले. ताणें पुलीस उपअधीक्षक आनी निरीक्षक हांची भेट घेतली आनी संबंदीत दुबावीत तरणाटेक अटक करपाची मागणी केली. ह्या वेळार कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण व्हडा प्रमाणात पुलिसांनी फौज पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत दवरिल्ली. प्रवेशदाराचेर आडयल्ल्या मोर्चेकारांनी नेटान घोशणाय केल्यो. गोंयांतल्या तमनार वीज प्रकल्पाचें काम लागीं पुराय जाला. ऑगस्टाच्या निमाणे कडेन सगळें काम पुराय जातलें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. कर्नाटकान तमनाराचें काम आडायल्लें आसलें तरी आमी केंद्रा कडेन वचून दुसरो पर्याय काडटले अशें सुदीनाचें म्हणणें. लायटीची वाडटी मागणी पळयली जाल्यार गोंयाक तमनार सारकिल्ल्या प्रकल्पांची गरज आशिल्ल्याचें सुदीनाचें म्हणणें. भुंयगत केबलिंगाचें 40% काम पुराय जालां. ते भायर बंच केबल्स काडपाचें 50% काम पुराय जालां. बंच केबल्सांक लागून वीज खात्याक 150 कोटींचें लुकसाण जाल्ल्याचें सुदीनान सांगलें. कुट्टाळेच्या कायसुवा गांवांत बेकायदेशीर पद्दतीन दोंगर कातरपाचें काम चालू आसा. थळाव्या लोकांनी दोंगर कातरपाक खर विरोध केल्लो. तशेंच पंचायतीक कागाळूय केल्ली. सरपंचान ही खबर आमदाराच्या कानार घातिल्ली. उपरांत आमदार आंतोन वाजान सरपंच आनी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर पळोवणी केली. शांतीनगर फोंड्या पंप हाऊसाचेर काम करपी एका ऑपरेटराक नागेश नायकान धापटायलो. ह्या प्रकारा उपरांत चाळविल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करपाची शिटकावणी दिल्ली. तशेंच ताका अटक करपाची मागणी घेवन हे कर्मचारी फोंड्या पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले. निमणो पुलिशेन दुबावीत नागेश नायकाक अटक केली.
गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत पोलीस प्रशासनान फोंड्याच्या पोलीस स्टेशनात 5 उपनिरीक्षकांची नेमणूक केल्या. फोंड्या पोलीस स्टेशनात मनीसबळाचो उणाव आशिल्ल्याची बातमी कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ली. तशेंच मनीसबळाच्या उणावाक लागून बाकीच्या कर्मचाऱ्यांचेर कामाचो तणाव आशिल्ल्याचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेवन म्हयन्या भितर फोंड्या पोलीस स्टेशनात आनीक 5 उपनिरीक्षकांची नेमणूक केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां. सरकाराची हर घर जल ही येवजण कशा तरेन अपयशी थारल्या हाची देख आमकां काणकोणच्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांत पावल्या उपरांत समजलें. नळ आसा मात उदक ना अशें म्हणून ह्या वाठारांतल्या लोकांनी दीस काडप. दर वर्सा मार्च ते मे ह्या 3 म्हयन्यांत हीच स्थिती. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार येदे व्हडले चापोली धरण आसून लेगीत लोकांच्या घरांनी उदक पावना. धरणाच्या उदकाची पुरवण जर ह्या वाठारांतल्या लोकांक केली तर गांवडोंगरी आनी खोतीगांवाक 24 वरां उदक मेळटलें. सरकार उदरगतीच्या नांवान लोकांची फसवणूक करता असो आरोप थळावे करतात. तेन्ना हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करून लोकांच्या घरांनी उदक पावोवचें अशी तांची मागणी आसा. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलाईन फकत 10 दिसांचेर आयली आसतना सांतिनेज चर्च जंक्शन ते टोंक मेरेनच्या रस्त्याचें काम जावपाचें आसा. ह्या रस्त्याचेर गटाराचें काम चालू आशिल्ल्यान ही म्हत्वाचो रस्तो येरादारी खातीर अजून उक्तो केल्लो ना. काकोलो मॉल ते टोंक मेरेनचो रस्तो खोडून नवो रस्तो करपाचें काम नेटान चालू आसा. गटारांची कामां चालू आसा. ही कामां फुडले 2 म्हयने तरी सोंपपाची नात म्हूण उद्देजक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो म्हणटा. स्मार्ट सिटी खातीर पणजेकारांक दुल्ल येरादारीची कोंडी, वेवसायिकांक लुकसाण अशे वेगवेगळे प्रकारचे त्रास सोंसचे पडटात. पणजेकारांचे आतां पाश्वस काबार जाल्ल्यान केन्ना ही कामां सोंपतली काय म्हूण लोकांक दिसता. ही कामां बेगीनूच सोंपून फाटली जाय ती वर्सां स्मार्ट सिटीची कामां खातीर हाल काडपी पणजेकारांक एकदाचो सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळचो म्हूण उद्देजक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो उलयलो. सोशल मीडियाचेर एक बनावट पोस्ट घालून कोंकळेंतल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान देवस्थान समिती आनी महाजन हांचे विशीं श्रेया धारगळकर हिणें आक्षेपार्ह विधानां केल्लीं. ह्या प्रकरणांत तिचे आड बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी करपा खातीर 19 मे दिसा कुंकळेच्या लोकांनी कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडलो. ह्या वेळार लोकांनी रास्ता रोको करून महामार्ग आडयल्लो. देखून महामार्ग आडोवन बेकायदेशीर जमाव केल्ल्या प्रकरणांत पुलिसांनी मंगळारा 400 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केलो. अंदू मॉन्सून 31 मे केरळान पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. केरळान मॉन्सून पावतकूर तो गोंयांत पावतलो 4 दीस लागतात. गोंयांत मॉन्सून पावपाच्या तारखे विशीं सध्या तरी अदमास करप योग्य जावचें ना अशें पणजे वेधशाळेचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी सांगलें. हवामानांत बदल जालो वा उण्या दाबाचो पट्टो तयार जालो जाल्यार केरळ उपरांत गोंयांत मॉन्सून पावपाक उशीर जावंक शकता. मॉन्सूनाची वाटचाल कशी जाता तें पळोवन फुडलो अदमास हवामान खातें जारी करतले अशें ताणें सांगलें. गोंयांत मॉन्सून जुनाच्या पयल्या सप्तकांत पावता पूण हाचे पयलीं तो 2 सप्तकां उपरांत सुद्दां पाविल्लो आसा. अजगती राज्यांत आडवेळो पावस सुरूच आसा. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केल्लो आसा.
पुराय गोंयाक दर दिसा 4.5 लाख लिटर दुधाची गरज आसता. मात गोंयांत फकत 60,000 लिटरूच दूध उत्पादन जाता. येवपी काळान डेअरी फार्मान दुधाचें उत्पादन वाडोवपा खातीर कुडणेच्या गोमाचल डेअरीन संकल्प केला. 5 वर्सांनी सांखळे मतदारसंघात 25,000 लिटर दूध उत्पादनाची मोख दवरल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.